JRC मार्फत उर्जेचे वाढीव दराचो भलायकी मंत्र्यान निषेध केला। निर्णय फाटी घेतलो ना तर मध्यराती जागरण करून निषेध करतले। हाचो निषेध करपाक 3 वांगडी समितीक आपण पत्र करतलो म्हण भलायकी मंत्री उलयला। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस। Issue related to the increase in tariff of power in the state of Goa. If you look at yesterday's newspaper and today Lokmat has said shock to the people, I am of the opinion that this particular issue needs to be taken up by every representative irrespective of whether he is in power or whether he is in the opposition. It's a very critical issue, and I, as a sitting member of the cabinet, I strongly condemn the JRC and strongly condemn the decision to increase unilaterally power by 11%, 9.38 for domestic consumers, for electricity charges that have been increased on agriculture. I am not so concerned about industry, but definitely domestic consumers. आणि जे आमचे गरीब लोकांक त्रास जावपाचो आहा, जे गरीब लोकांक त्रास जाता, आमचे कडेन एक बरो धडधडाडीचो पावर मिनिस्टर आहा। काल बी हांवें ताका फोन केल्लो, ताका विनंती केल्ली आसा, पक्षाक बी विनंती केल्ली आसा की हो विशय आमचे माननीय मुख्यमंत्री येस्तोर हे अभियान दवरपाची गरज आहा। मायनिंगा खातीर लाखांनी लोक आयज बेरोजगार आहा। मायनिंगाच्या खातीर तेंचो ऑलरेडी तांकां शॉक गावल्लो आसा आनी आयज दोळ्यांतल्यान पाणी येवपाची परिस्थिती ना। जर JRCचे जे रेकमेंडेशन जर आमी एक्सेप्ट केले आनी खंय ना खंय मंत्री जावन लोकां वांगडा रावपाची गरज आहा। भारतीय जनता पक्ष एक पक्ष ह्या तरेचो आहा की लोकांचो पक्ष आहा, हे सरकार लोकांचो सरकार आहा, लोकां वांगडा रावपी सरकार आहा आनी त्याच बरोबर ह्या तरेचे निर्णय आमी स्ट्रॉंगली ओपोज करपाची गरज आहा। आनी JRC खातीर लोकांच्या दोळ्यांतल्यान दुकां फक्त पाण्याची येवची ना, रक्ताची दुकां येवपाची परिस्थिती निर्माण केल्ली आसा ह्या JRCन आनी म्हाजो पूर्णपणे ह्या डिसिजनाक विरोध आहा। हांव विरोध ह्यात न्हू, फाल्यां 3 मेंबर कमिटीक म्हाजे कडल्यान पत्र वयतलें की विनंती तांकां करपाक की हे इम्प्लिमेंटेशन JRCन जे केल्लें आसा हे ब्युरोक्रेट राज्य चलूं शकना। ब्युरोक्रेसीन आपल्या मर्यादान रावपाची गरज आहा। सेंट्रल ब्युरोक्रेट आसूं काय राज्याचो ब्युरोक्रेट आसूं, आपल्या मर्यादीन रावन काम करपाची गरज आहा। आयज तुमी सगळे मिडिया जे हांगा बसल्या तुमकां बी त्रास तोच जातलो। 11% जर वाडले तर तुम्ही विचार करा की गोंयचे जनतेर कितें परिणाम जातलो। आनी सगळे गोष्टी जे JRC रेकमेंड करता ते एक्सेप्ट करपाची गरज ना। आमी काय बोंडे बसूंक ना हांगा, आमकां बी कला, हांव बी MBA शिकलेलो मनीस आहा, म्हाका बी ज्ञान आहा। एक खातें न्हू मल्टिपल खातें चलयल्लो मनीस आहा। एकूच विनंती म्हाजी ह्या 3 मेंबर कमिटीक की तुमी हे निर्णय अभियान दवरपाची गरज आहा। तुमी व्हडले निर्णय घेता, हे निर्णय म्हत्वाचे निर्णय आहा की JRCचे रेकमेंडेशन इम्प्लिमेंट करपाची गरज ना। गोंया राज्यान इलेक्ट्रिसिटी कमिशनाची गरज आहा, ते केल्यार मागीर जे कितें प्रायसींग बी सगळे गोष्टी जे आमच्या लेवलाचेर आमी जे ठरवू शकता त्या तरेचे मेकॅनिझम इम्प्लिमेंट करपाची गरज आहा।